मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात? बरी आसात न्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही सॅटर्डे आणि घरातली जी सगळी कामां जाल्ली आसा, तर आयज न्ही सकाळ सकाळ फुडें सगळी कामां करून मोकळें जालें हांव. कितें जालें ना, एक्चुअली सकाळ फुडें काम करप म्हटल्यार आयज सकाळीं बेगीन उठलेली. हो म्हाका रातीच सांगतालो की ना आयज आपणाक न्ही सकाळ फुडें बेगीन वचपाक जाय म्हणून. तर आयज 6:15 समथींग उठलेली. तर बेगीन उठून जे सकाळचें मॉर्निंग हेजे रिलेटेड जे कितें काम आसता पळय, झाडप बिडप ब्रेकफास्ट रेडी करून ते सगळें करून हो सकाळ फुडें बेगीन गेलो. आयज 7:45 सुमार गेल्लो. तेजे नंतर न्ही हांव फ्री जालें. मागीर म्हाजें जें कितें रेगुलर काम आसता पळय तें केलें. आतां सकाळ फुडें उठलात न्ही, सकाळ फुडें उठल्यार टायम बी आसा म्हटल्यार तर चल बेगीन जेवण करून घेवया अशें म्हटल्यार. आनी रांदपाचें बी जें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें कंप्लीट केलें. आनी आयज मातशें भायर काम आशिल्लें. एवरीडे न्ही तुमकां अशेंच सांगतालें की ना घरान निवळ करूं जाय जावं घरान निवळ केलें हेंच सांगतालें न्ही. तर आयज म्हटलें भायलें जें कितें काम आसा तें करया अशें म्हणून. आतां भायर जें कितें निवळ एंड ऑल केलें तें तर शूट करूं ना. भायर खूब कामां आसता, तुमकां खबर आसा. कचरो पडप, पानां पडटा तें सगळें निवळ करपाचें आसता. सो फाटल्यान आयज निवळ करपाचें अशें थोडेशें तें मातशें निवळ करून घेतलें. आनी सगळें म्हाजें काम बीन जालें की ना जस्ट आतां शावर घेतला. 11:15 सुमार जाल्या आतां. तर शावर बी घेतलो आनी फ्री जाल्या. आतां जेवणाचें कांय टेन्शन ना, दाळ भात जाल्लो आसा. आतां फक्त न्ही भाजीच करपाची कितें, पळोवया कशें कितें करपाचें तें भाजी. आनी तेज्या पयलीं न्ही तुमकां हांव ह्या दिसांनी डेलीच सांगतालें न्ही की म्हाजो एक DIY पेंडींग आसा म्हणून. बॉटल कॅप्स ज्यो तुमकां दाखयलेल्यो पळय न्हू त्यो. तर म्हटल्यार आयज टायम आसा आनी हेन्नी हांव म्हटल्यार आतां हांव ह्यो कंप्लीट करतलेंच. तुमकां हांगासर फाटल्यान दिसता पळय ते डबे एंड ऑल काडून दवरल्या ते. सो ते तितून कॅप्स बीन आसा, ज्यो बॉटल कॅप्स हांवें धुवन दवरलेल्यो पळय न्ही त्यो कॅप्स. आतां हांवें बॉटल कॅप्स बी सगळे काडून दवरला ग्लू गन बीन. आनी तेजें तें DIY कितें करपाचें आसा पळय न्हू तें पयलीं करून घेता. आनी मागीर थोडे जेवणाक थोडो टायम आसा म्हळ्यार 12 आतां 11:15 जाता ते आसा. 12:30 1 मागीर थोडीशी कितें भाजी बी कितें करपाची. कशें जायना गरमेन जेवपाक, कितलेंय बरें जेवण कर वचत ना. सो ताका लागून म्हटल्यार चड व्हडलो कांय तामचाम घेवन बसपाना म्हणून. आनी तुमकां दाखयता हे पळयात. काल न्ही हो घेवन आयला. काल सांजचो येता आसतना न्ही हें घेवन आयलें एक तुरमण. तुमी कितें म्हणटा हेका? तुरमण, मुट्टो, फोगां कितें म्हणटात? तुमी कितें म्हणटा हेका? कमेंट करून सांगात. आमी तुरमणां म्हणटात आमच्या त्या सायडीन. आनी हांगासर हे कितें म्हणटा, ही कितें तरी म्हणटात हेका, म्हाका खबर ना. हे म्हणजे हांगासर दुसरें कितें तरी नांव आसा. आमच्या ते आमी तुरमणां नाल्यार मुट्टे म्हणटात. सो हे घेवन येयला काल. येता आसतना हांव सदांच म्हणटालें म्हळ्यार आमच्या ते सायडीन पयलीं घरा कडेन बी असले सिजनाक खूब मेळटाले न्ही. सो आमी खातालीं. तर हेका म्हटलेलें हांवें पयर की उश्टोवपाक सुद्दां अजून मेळना अशें म्हण. तर हो काल येता आसतना एक घेवन येयला म्हाका. तुका एकल्याकूच म्हणून एकूच हाडलो खंय म्हाका सांगता. सो ते काल तशेंच दवरलेलें मातशें तन्ने अशें आसा म्हणून. म्हळ्यार ताज्जें खालें की ना दीक लागता न्ही, ताळ्या कडेन हांगा खोंकली येवपाक लागता. सो ताका लागून तशेंच दवरलेलें. आतां तें कट करून खावपाक जाय. आनी आतां निरो सावड्ड्या गेल्यार निरो बी खूब मेळटलो. सो वचूं जाय एक दीस, पळोवया निरो बी पिवपा लागून. सिजनल न्ही तें मिस करप ना. सो हें आतां पळोवया. आनी मातशें रावन कट करता. हो आयलो की कट करून खाता. आनी तेज्या पयलीं न्ही त्या बॉटलाचे कॅप्स जे काडून दवरल्या म्हणजे तेजें काम आसा तें करता. वास बरो येता तुरमणाचो, मुट्ट्यांचो. सो मागीर हें करता. आनी हितून न्ही हांवें सद्याक न्ही आतां थोड्योश्यो करून दवरल्या, दाखयता तुमकां. पयर न्ही थोड्योश्यो हांवें त्या दिसा रातच्यो न्ही एक दीस ट्रायलाक म्हणून केल्ले अशें करून. सो ह्यो केल्ल्यो आसा म्हाजे कडेन हांगासर आतां. तर अश्योच न्ही म्हाका हानी करपाक जाय. पयर हांवें बेश्टे ट्रायलाक अशें म्हणून केल्ल्यो ह्यो. तर पळोवया कश्यो कितें जाता त्यो. पळय ही हांगासर सिंगल आहा पळय न्हू त्यो 3 केल्यात आनी एक डब्बल केल्ली. तर बाकीच्यो ज्यो कॅप्स आसा पळय न्हू त्यो आसा हितून. ह्यो घेवन आतां म्हाका हांगासर ह्यो बीन जॉयन करूं जाय. सगळें न्ही कितें ग्लू गन हातीक लागता म्हणून बेजार येता. हे स्पून ते धुवन दवरलेले न्हू मागीर तेंचे परत डस्ट पडटा अशें म्हणून हांवें त्यो हितून घातलेल्यो, डब्यांनी घालून दवरलेल्यो. सो ह्यो आतां हांव करून घेता, दाखयता तुमकां कशें कितें जाता तें मागीर. सो पळोवया कशें जाता त्यो. तर आतां न्ही पयलीं हांव हें करून घेता. म्हटल्यार ह्यो ज्यो कॅप्स जे कितें करपाचे तें करता. मागीर भाजी बी करपाचें आसा पळय न्हू तें सगळें करून घेता. आनी मागीर न्ही आमकां आयज सांजचें अशें न्ही एक गृहप्रवेश आसा. गृहप्रवेशाक वचपाक जाय. म्हटल्यार हेजे मावशेलो चेडो आसा तेजे गृहप्रवेश आयज तेंगेर. सो तेंगेर वचपाक जाय. मागीर दनपारां सिन्स एक 3 बी अशी वयतली जेवन बी मागीर.
ॲक्च्युली आता गृहप्रवेशाचे म्हणजे आता आसता पण खूब लोक गर्दी अशी आसता न्ही आनी मागीर कोणाक उलोवपाक मेळना कांय ना अशें बसपाक बी मेळना गरमेन बी बेजार न्ही अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो आपूण वचून येता मागीर जेवन बी आमी सुसेगाद 3 सुमारान मातशें बसून बी सांजची लेट अशी येवया म्हणपाक लागलो. सांजची ती बी फ्री आसता न्ही नाल्यार तांकां बी मागीर गडबड आसता पळय ती बी सगळी पुजा सयरी अटेंड कर ते म्हणून गडबडीन आसता न्ही अशें म्हणून. तर मागीर 3 सुमार बी वयतली आनी मागीर वचून सांजची येतली. थंय वयतली मागीर थंय कशें शूट करपाचें तें मागीर पळोवन सांगता तुमकां. पयलीं हें करून घेता हांगासर. हांव न्ही हे बॉटल कॅप्स घेवन हांगासर करपाक बशिल्लें. सो तितलें म्हटल्यार हो आयलो आयज बेगीन गेल्लो न्ही तर बेगीन आयलो. तो येतकीर हांव तेजे कडेनूच उलयतालें ताका म्हणटालें डिजायन कसो करूं रे म्हटल्यार असो करूं ताकाच दाखयतालें हांव हांगासर. तो आनी आयडिया दिता. तो म्हाका म्हणपाक लागलो पळय तुका कशें कितें बरें दिसता तें कर. आतां तुवें बॉटल कॅप्स काडल्यात कितें तरी करता म्हणून न्ही सो कितें तरी चिंतून काडल्या आसतली न्ही म्हणपाक लागलो म्हाका. सो तुका कितें बरें दिसता तशें कर अशें म्हणून. तर हांवें म्हटलें चल डिजायन मागीर पळोवया पयलीं बॉटल कॅप्स जी आसा पळय न्हू ती अटॅच करून घेवया म्हणून. सो ही फ्लावर्स अशी एकदां रेडी केले न्ही मागीर मातशें आयडिया मेळटा न्ही की कितें करपाचें कशें करपाचें तें. सो तीच हांव हांगासर हेजे कडेन उलयत करतालें. हो म्हाका म्हणटालो पेंटींग जें आसा पळय न्हू तें पयलीं करपा न्ही मागीर सगळें अटॅच कर अशें म्हणून फ्लावर्स रेडी कर आनी पेंट कर अशें म्हणून. मागीर ताका हांवें म्हटलें ना पेंटींग मागीर करतलें हांव पयलीं एकदां डिजायन रेडी करतलो आनी ते अकॉर्डींग पेंट करतलें अशें आमचें डिस्कशन न्ही हांगासर चालूच आशिल्लें. तो म्हाका कितें कितें सांगतालो म्हणल्यार हांव ताका म्हणटालें पयलें मरे तूं आसून बसून म्हाका ट्रायपॉडाक लागू पडटा कॅमेरा अशें म्हणून. सो ताका मातशें इमोशनली हालयलो. मागीर आपल्यान मोबायल काडून हातीन धरला आनी आपूण करता शूट म्हणपाक लागलो तूं कर तुजें अशें. आनी थोडेशें शूट केलें मागीर फोन आयलो की जालेंच न्ही तें मागीर गेलो मोबायल दवरलो तसोच. सो मागीर हांवें करता केली थोडीशी फ्लावर्स आनी जावपाक येयल्ली मागेली. तो मेरेन गेली लायटीचें आनी कितें कांयच भरोसा आसना न्ही सो करता मागीर थोडी लायटच गेली आनी सो ग्लू गन काय हीट जायना जालें रांदपाचें टेंशन आशिल्लें. तर मागीर म्हाका न्ही हें बीन बॅग जें आसा पळय न्हू तें दिसलें. खूब दीस जाले म्हणल्यार कितें जाता 1-2 दीस जर तें यूज करूं ना न्ही कसली वस्त सो तेजेर दुल्ल बसता. आमगे दुल्ल तर पयलात तुमी कसो येता तो. तर तें आशिल्लें तेजेर आनी हो म्हाका म्हणटाले दिसा ताका मातशें धुवपाक जाय निवळ करपाक जाय आपल्याक बसपाक तेजेर न्ही ऑड जाता कित्याक तेजेर दुल्ल आसा न्ही अशें म्हणून. तर हांव सदांच म्हणटालें धुवया अशें म्हणून. धुवूच नाशिल्लें तर म्हटलें काम कांय ना ग्लू गन तर चलना हें धुवन तरी घेवया म्हणून. सो मागीर हांव हेजे कडेन तो म्हाका म्हणटालो कित्याक आतां वताक तें घेवन बसता सुसेगाद मागीर सांजचें धुवपाचें न्हू अशें म्हणून. सो तें आमी अशें उलयत तो म्हाका कितें सांगतालो तें उलयत हें काम करून काडलें. एटलिस्ट जाता ती कामां सारकी न्ही अशें म्हणून. एकदां जर तें मागीर म्हण दवरलें न्हू तें मागीरच उरता वत आनी ह्यान तें घेवन उपयोग ना अशें म्हणून. मागीर म्हटलें हेका तें पुसून काडचे परस हांगासर वताक जर दवरलें न्ही जाल्यार एक 10 मिनटां भितर सुकतलें नाजाल्यार तें पुसपाक जाय हें करपाक जाय तें करपाक जाय तेन्ना वताक सुकयलें बरें जाता न्ही अशें म्हणून. तर टायम न्ही आतां जर 1:15 सुमार आनी म्हाजें जें काम हांव हांगासर घेवन बशिल्लें पळय न्हू तें हांगासर कंप्लीट जालां फायनली. तर हांव न्ही हांगासर पळयतालें की हो डिजायन जो आसा पळय न्ही तो कसो करपाचो म्हणून. अशें न्ही हांवें हांगासर एक फ्लावर्स अशें करून घेतल्या आनी हें इतलें हांगासर रेडी जालां. तर पळोवया म्हाका न्ही थोड्योश्यो बॉटल कॅप्स जे आसा पळय न्ही ते कमी पडटात. एक थोड्यो म्हटल्यार एक 15-20 सुमार आनी जायो कॅप्स. ताका लागून म्हाजो जो डिजायन आसा पळय न्हू तो अर्दोच उरला. जी फ्लावर्स करपाची आशिल्ली पळय ती करून दवरल्या आनी ताका जॉयंट करपाक आनी एक्स्ट्रा डिजायन करपा लागून म्हाका एक 15-20 सुमार बॉटल कॅप्स कमी पडटा. पळोवया आतां त्यो केन्ना कश्यो हाडून करप जाता त्यो आतां घरा वता तेन्ना पळोवच्यो पडटल्यो. म्हणटाली आनी थोड्यो आसा म्हणून. सो पळोवया ह्यो कश्यो जाता त्यो आनी तेन्ना मागीर करता. आनी हो आयला आतां तर टायम इतलो जालो भाजी करपाची आसा म्हाजी. तर ती न्ही करपाक जाय काडून दवरल्या हांवें हांगासर उदोनी काडून दवरलेले टमाट कांदो बीन. सो सालाड भाजी जी आसा पळय न्हू ती करून घेता आमकां रातची बी मागीर बऱ्या पडटली न्ही अशें म्हणून. सो टमाट आनी कांदो काडून दवरला हांवें हांगासर. सो पटपटीत न्ही हें करून घेता. रोखडी झटपट जाता चड कांय लागना न्ही. टमाट कांदो मिरसांग आनी लसूण घालून हांव ही सालाड भाजी जी आसा पळय नॉर्मल हांव करता पळय न्हू त्या प्रमाणे हांव करून घेता ही पटपटीत आनी जेवन घेता आमी मागीर. सो तेच्या पयलीं न्ही हें सगळें उकलून दवरता. सो हें सगळें पिड्यार जालें म्हाजें पोनाक कांय घालूं नाशिल्लें ताका लागून ग्लू गनान.
लाईट बी गेली सो हे सगळें काडून घेता वयर दवरिता आनी भाजी करपाक वता जेवन मागीर आमकां वचपाक जाय न्ही हो आयला भायर आसा दाखयता तुमकां आयज आयच्या दिसाचें दर्शन खंय रे पळय आयलो उदळ तें खंय दवरलें हें उडयलें खंय रे तें हाडलें भितर सो हें धुयल्लें उदळ न्ही हांवें तें भायर दवरलेलें तें घेवन आयलें तें गरम जालें रे सो भाजी करता हांव पयलीं तुका म्हणटा चल हें पयलीं काडून दवरता आनी वयता किचनान जशें तुमकां सकाळीं सांगलेलें पळय न्हू तशेंच रेडी जावन आतां वता आमी गृहप्रवेशाक 3 सांगलें न्हू एक्झॅक्टली 3 जाल्यार पळय रेडी जाला हिरो जाला ना हिरो ना तर हांवें सिंपल होच ड्रेस जो तुमी एनिवर्सरी दिसा म्हाका घालून पळयलो तोच ड्रेस घातला तुगेले बी एनिवर्सरी हांवें हाडलें तेच गिफ्ट मरे तर आमी रेडी जाल्या आतां वताक 3 जाले जेवन बी घेतले आमी आनी जे कितें कॅप DIY आशिल्ले पळय न्हू ते दवरलां अर्दवट तशेंच म्हाका कॅप्स जे आसा पळय ते थोडे कमी पडले ताका लागून चपलां जोडायता तर हें करता आनी वता वचून येता आमी आतां पयलीं म्हटल्यार आनी थंय न्ही पळयता कशें शूट करपाक मेळटा पळय न्हू त्या प्रमाणे शूट करता मोस्टली न्ही अशें हांवें प्लॅन केलां की शूट करचें ना म्हण अशें लोकांगेर वचप आनी म्हणल्यार अशें डायरेक्टली वचून शूट करप बरें जायना न्ही खूब सैरी बी आसतली सो सगळींच कम्फर्टेबल बी आसना जर तर कोणी कम्फर्टेबल बी आसा न्ही जाल्यार शूट करपाक मेळ करता आनी इफ सपोज सांजची गेल्ली न्ही आमी एक 5 संक सुमार बी जाल्यार तितलो रश आसना कोण आसपाना कोण आसनाशिल्ली सो तेन्ना बरें शूट करपाक मेळटलें आतां खूब लोक आसतलो गर्दी बी आसतली न्ही सो शूट करप बी बरें जायना न्ही पळयता जर तर कितें करपाक मेळना जाल्यार करता हो म्हाका म्हणटालो की लोकांगे अशें वचून डायरेक्टली शूट करपाक बरें जायना एक्चुली हेजो मावशेचोच चेडो कांय म्हणचें ना तो कांय म्हणपाना बट बाकीचो जो लोक आसा तो सगळोच कम्फर्टेबल आसा अशें ना न्ही सो तेका लागून सो पळयता वता पयलीं थंय कशें कितें कंडिशन तें पळयता आनी मागीर न्ही शूट करपाक मेळ्ळें करून दाखयता तुमकां नाजाल्यार येवन डायरेक्टली मेळटा मागीर सांगता तुमकां गिफ्ट बी जें आसा पळय तें घेतलां आमी आनी वचून येता पयलीं केपीआर इंजाम चालू केपीआर तर आमी न्ही आयली आतां घरा जस्ट येयली आनी चेंज केली आनी म्हळ्यार तुमकां अपडेट दिवया की थंय गेल्ली पळय न्ही थंय तुमी पळयलाच आसतलें मातसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केला हांवें थंय बरें दिसना न्ही लोकां मुखार म्हळ्यार कोण अशें कांय म्हणपाना काडनाका जावं कितेंच कांय म्हणपाना बट बरें दिसना न्ही फर्स्ट टायम कोणागेर वच आनी डायरेक्ट अशें करून व्हिडिओ कर अशें म्हणून सो वतली आमी मागीर केन्ना एक दीस पयलीं तेन्ना तुमकां फूल घर दाखयता कशें बांदलां तें मस्त आसा आनी जो तुमकां हांवें वयर टेरेसीसान व्यू दाखयला पळय तो इतलो मस्त आसा आनी कॅमेरान जर इतलो बरो दिसता न्ही तुमी चिंतात की म्हटल्यार सारको दोळ्यांनी पळोवपाक कितलो बरो दिसतलो तो आनी पावसाक बी तर A1 आसा सारको व्यू
सो तो ग्राउंड टायप आसा थंय फाटल्यान आनी फुल्ल शेड टायप तशें ओपन सगळें बरें आसा घर आनी घर बरें बांदलां. सो थंयच लागींच तेंचें पयलींचें घर आसा. फर्स्ट तें घर मेळटा मातशें मुखार वचून हें नवें घर बांदलां. तर मागीर केन्ना वता पळय न्हू तेन्ना तुमकां दाखयता सारकें घर आनी इंट्रोड्यूस बी करता. आतां खूब लोक आशिल्लो, लोक बी यो वच चालूच आशिल्लें न्ही, सो इंट्रोड्यूस बी करपाक काय मेळूना. जस्ट न्ही एक फोटो काडला तो न्ही तुमकां दाखयता हांव. म्हटल्यार कोणाचो गृहप्रवेश कितें पळय न्हू तें तुमकां दाखयता. हेच्या फाटल्यान न्ही मागीर तुमकां हांव एटॅच करता तो फोटो. सो तुमकां कळटलें न्ही कोणाच्या गृहप्रवेशाक गेली ते आमी. सो ताका लागून सत्यनारायणाची पुजा बी आशिल्ली आनी आमी जेवून बी आयली. जेवण बी बरें जाल्लें मस्त सारकें. तर आतां आयलां तर आतां न्ही सारको टायम 5:15 जाली. सो म्हाका व्हिडिओ अपलोडिंगाक लावपाक जाय. वता आसतना म्हाजो न्ही मातशें एडिटींग उरलेलें ताका लागून अपलोड बी कांय करूं नाशिल्लो. तर आतां व्हिडिओ तो मातशें एडिटींग उरलें तें कंप्लीट करता आनी व्हिडिओ जो आसा न्ही तो पयलीं अपलोडिंगाक लायता. मागीर संग तुमकां लायव्ह वचपाक जाय न्ही, सो टायम जाता मागीर ताका लागून. तर सगळें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हो आसा भितर जस्ट आयला. तर पयलीं चेंज केलें आनी म्हटलें तुमकां पयलीं मातसो एक अपडेट दिवया आनी मागीर जें म्हाजें काम आसा पळय न्हू तें करया म्हणून. तर आतां पयलीं तें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. व्हिडिओ एडिट करून अपलोड बी केलो आनी मागीर बऱ्या वेळान मातशें रेस्ट बी घेतलो आमी, बसली बीन आनी हो गेले उपरांत मागीर हांव वयर टॅरेसीर गेल्लें. कपडे जे आसा पळय न्हू ते आयज मशिनाक लेट घातलेले. सो लेट जालें मशीन तें वयर घातलेलें सुकपाक. तें हाडया म्हटलें खूब टायम जाल्लो, ऑलमोस्ट 6:30 सुमार जाली. तर तेन्ना हांवें कपडे हाडपाक गेले. मागीर तेजे उपरांत न्ही कांय शूट करप जालेंच ना. कपडे बी घेवन येयले. मागीर घरांतले बारीक बारीक जी कामां आसतात ती सगळीं चपात्यो करपाच्यो आशिल्ल्यो, कपडे हेजे वयरसून काडून व्हेल्ले ते सगळे आशिल्ले, घडी करून दवरपाचे ते सगळें काम केलें. आनी हे हांगासर जे काळंगाचे तुमकां काल दाखयल्ले पळय तो सेम व्यू. आनी वारो ह्या दिसांनी खूब मारता न्ही, सो कपडे बीन क्लिप्स लायल्यार बी अशेंच वाऱ्यान हेवटेन तेवटेन पडून रावता. हे जे कशे हांगा कपडे पडल्या पळय तशेंच सगळे अर्दे सकयल पडलेले, अर्दे जे क्लिप्स आशिल्ले बट सगळे लांबत आशिल्ले. सो ते सगळे पयलीं काडून घेतले हांगासर. तर मागीर कांय शूट केलेंच ना. सो तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. असोच मोग आनी साथ आसूं दी. जर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर जर नवीं आसात न्ही जाल्यार म्हाजो चॅनल जो आसा तो सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चलात तर फाल्यां परत एक दीस मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन टेक केअर अँड बाय बाय.